आरजीपी फुडारी अजय खोलकारान करिश्मा नायक हांचे आड कागाळ दाखल करून सोशल मिडिया सयत वेगवेगळ्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियाचेर आपले मॉर्फ केल्ले फोटो प्रसारीत केल्यात असो आरोप केला। ह्या कृतीचो परिणाम म्हळ्यार बदनामी, भौशीक अपमान आनी धमकावपाचो यत्न आसा असो दावो खोलकारान केला। आपूण आदिवासी समाजाचो वांगडी म्हणून आपल्याक खासा लक्ष केला अशें तांणी सांगले। हे प्रकरणात एसटी आयोगा कडेन तशेंच आयटी कायदो आनी बीएनएस खाला कारवाय करपाची मागणी करून खोलकारान राज्य अनुसूचित जमाती आयोगा कडेन कागाळ दाखल केल्या। पयर आमी 8 तारखेक कंप्लेंट केल्ली संजय नायक म्हणून तो अंडर एट्रोसिटीज आनी बीएनएस पुलीस स्टेशनाक दिल्ली आमी कंप्लेंट आनी एक कॉपी आयज हांवें एसटी कमिशनराक दिल्ली आहा। एसटी कमिशनर ऑलरेडी हेजे बाबतीन उलोवप जाल्ले आहा, सो तो प्रोसेस चालू जातलो आनी आतां आमी बाकीचे ऑथॉरिटीज आहा नॉर्थ गोवा कलेक्टरेट आनी एसपी ताका दितले आनी तेजे नंतर आयज आनी एक कंप्लेंट हांवें केला। ही कंप्लेंट आहा ती डिफरंट आसा, मात अंडर एट्रोसिटीज सेक्शन 3(1)R आनी सेक्शन 3(1)U जे आमी पयलीं केल्ले तेजे अंडर आनी बीएनएसाचे सेक्शन 351 आनी 356 हेजे अंडर केल्ले आहा आनी सेक्शन 66E 67A ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्ट 2000 हे अंडराचेर केल्ली आहा। आता हे सांगपाचें म्हटल्यार एक कोण तरी चेडूं आसा करिश्मा नायक म्हणून, ते मांडूर रावता आनी अशें कळोन येयला की ते जो सांतांद्रीचो आमदार आसा गिरीश बोरकर तेज्या ऑफिसान ते काम करता म्हणून, सो तेजे नांवाचेर हांवें कंप्लेंट केल्ली आहा आनी ही कंप्लेंट हांवें पार्टी लेवलाचेर करूंक ना। परत सांगता, आयजूय हांवें कंप्लेंट आहा ती म्हाजे प्रोफेशनल लेटरेचेर केल्ली आहा एज अ पर्सनल आनी प्रोफेशनल कॅपेसिटीचेर। आता जाला कितें, हेनी हे जे करिश्मा कोण तरी आहा चेडूं तेणी आपल्या वॉट्सएप स्टेटसाचेर एक फोटो म्हणजे सेमी नूड, आमी काल सांगले की सेमी नूड एक मॉर्फ इमेज म्हणजे क्रिएट केला इमेज आनी तितून म्हाका तेणी फूल वयलो पार्ट फूल तेणी विदाउट क्लोथ दाखयला आनी सकलो पार्ट हे विदाउट क्लोथ आनी मदीं आहा ती पानां घातला कळ्ळें न्हू, म्हणजे सेमी नूड आनी मॉर्फ इमेज तशी केला आनी ती सर्क्युलेट बाकीचे प्लॅटफॉर्म्स आहा तेचेरूय सर्क्युलेट जाल्ली आसा। सो हांवें सांगलेलें आसा की जेनी ह्या वॉट्सएपार स्टेटस दवरला हे चेडवान म्हटल्यार तेजे कडेन वो व्हिडिओ नाजाल्यार तो इमेज तेजे कडेन आसा आनी तेणीच क्रिएट केला नाजाल्यार तेजे कडेन वो कोणी तरी फॉरवर्ड केलो अशें हांवें सांगलेलें आसा। सो हेजेर इन्वेस्टिगेशन जावचें, कित्याक अशें एक एसटी मेंबराचेर करूंक मेळना आनी अशें एसटी जालेत बाकीचे कोण इंडिविज्युअल आसा पळय तेंचे अशे इमेजीस करूंक मेळना आनी ती इमेज अजून तेजे कडेन आसतली, तेजे गॅलरीन आसतली, तेजे इलेक्ट्रॉनिक डिवायसीस आसतली, तेजे कंप्युटर आसतले, तो केन्नाय यूज करूंक जाता, कोणाकूय धाडपाक जाता, ते कंटिन्यूअस उरतले म्हणून हे स्ट्रिंजंट कायदे आसा सेक्शन 66E 67 आनी 67A ऑफ आयटी एक्ट हेजे अंडर केल्ले आसा। हांव तुमकां तो फोटोय दाखयता। हो तेणी जे हे आसा म्हाजो नंबर, तेजो नंबर म्हाजे कडेन सेव आसलो, सो आनी बाकीच्यांनी म्हाका खूब जाणांनी धाडलेले की तेणी तो स्टेटस दवरला म्हणून असो कळ्ळें न्हू, आनी तितून कळटा तुमी काय सगळे फूल सेमी एक्चुअली फूल नूडच कसो आहा तो फक्त पानां दाखयला म्हणून तुका तें मातशें दिसना। आतां असो फोटो घातला तेणी, सो कित्याक घातला तेणी आनी कोणी ताका सांगला घातला का तेणीच तो क्रिएट केला हे फायंड आउट अंडर इन्वेस्टिगेशन जातले। म्हाका तरी तेजो डायरेक्ट काय संबंध कित्याक करता अशें कित्याक करता हांवें तेजें कितें केलां म्हाका कांय खबर ना, कोणी ताका सांगला तेवूय म्हाका खबर, तें इन्वेस्टिगेशन जातलें। मात अशें जेन्ना ते करता तेन्ना एकूच ताका विचारूंक सोदता, आमी बारीक समाजाचे भुरगे आयज आमचे देवळान आमी येयल्ले, एसटी कमिशनान येयल्ले, केन्ना जेन्ना आमगेर त्रास जाता तेन्ना आमी थंयसर वयता, बारीक समाजाच्या भुरग्यांगेर तुमी अशें कित्याक करता, स्पेशली जेन्ना हांव तरेतरेचे इश्यूज घेता, आमचे कॉन्स्टिट्यूशन घेता, तिसवाडी तालुकान घेता, बाकीचे गोंयभर घेता, तेन्ना तो टार्गेट करपाक, म्हाजी इमेज टार्निश करपाक, डॅमेज करपाक आनी असले प्रायवेसी म्हाजी हे करपाक आनी अशें सेमी नूड फोटोज घालपाक तुका अधिकार कोणी दिलो हें म्हाका कळना।